आरजीपी आणि काँग्रेस पक्षाचे वाद सध्या वाढत असा. आरजीपीचो मनोज परब आणि काँग्रेसचो अमित पाटकर हांच्यामदी उतरांचे गैर चालू असा. पळयात पुराय बातमी. दुखल्यादुखलीचे राजकारण वाढत असा. अमित पाटकर भाजपाचो बी पंगड म्हणत आणि खण घोटाळ्यात ताचो वाटो असा अशी टीका करत आरजीपीचो मुखेली मनोजान अमिताचो फोग काढला. जाल्यार पत्रकार परिषदेत हे सगळे आरोप पाटकरान न्हयकारत मनोज धमकयता, बदनामी करता अशें ताचे म्हणणे. परब हो टीसीपीचो दलाल, पाटकरान आरोप केला. अशा उतरांनी सध्या ते एकामेकांचेर फारपेट करतात. आता मायन्स अँड जिओलॉजीचे डिपार्टमेंट आसा पळय ते क्वेरी काडटा. कितें काडटा की थोड्यांनी ऑप्शन केला पळय तेंच्यांनी कितें केला, तेंच्यांनी पयशे भरूंक ना म्हणून. ओके, भितर जय बाबा हॅलरी इंडस्ट्रीज आसा. आता हे केन्ना ते 26 ऑप्शनाचे तेंच्यांनी एक हे काढला की हे ऑप्शन जाला पळय तेन्ना थोड्या लोकांनी पयशे भरूंक ना. आता जे तुका दाखयले ते 22nd ऑप्शन, बट 26 ऑप्शना ते क्वेरी काडटा की 3 जाण आसा भितर जय बाबा इंडस्ट्रीज, एनपी लॉजिस्टिक आणि कोडी रिसोर्सेस. तेंच्यांनी पयशे भरूंक ना, तेंका आता चान्स दिवपाचो काय ना म्हणून एक नोट बरयता कोण डायरेक्टर ऑफ मायन्स. आता हे जाल्या उपरांत तेंचो एक नोट येता डीएमडीचो कितें डिस्कस द लिस्ट ऑफ can be extended by the DMG for another 30 days. There is no power therefore to extend any further time. In this case, the auction was held on 31/8/2021. हे कशे 26th auction. More than 1.5 years have passed. During this time, there will be certainly be more market value and demand for the ore. The government will be able to secure more revenue by re-auctioning this ore. Accordingly, it is not the interest of the state to grant any such extension. मी कितें म्हणटा तो की ते हितून जय भाव आसा, हांगाय जय भाव आसा, एजी म्हणटा की तेंका 30 दिसाच्या वयर एक्सटेंशन दिवपाचे न्हू, कित्याक मार्केट व्हॅल्यू आसा हो इन्क्रीज जाल्लो आसतलो ना जाल्यार वाडलो आसतलो आनी ताचो बेनिफिट गव्हर्नमेंटाक मेळचो ना. मागीर तो म्हणटा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंटरप्रेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज दैट गवर्नमेंट मस्ट ऑब्टेन द बेस्ट प्राइस. Further, such sale should be conducted in transparent and fair manner. In this case, important, the said principle is applicable. There is no justifiable ground to grant any extension. Therefore, in my opinion, the representations are liable to be rejected and the government should go for fresh auction of these ores. सिंपल एजी तेंका सांगता की तुम्ही री-ऑप्शन करपाक शकना, तुमका फ्रेश ऑप्शन तुमका करपाक. आता हे केन्ना 26 ऑप्शन आहे. आता तुमका दाखयले कितें 22nd ऑप्शन आहे. 22nd ऑप्शन जाता केन्ना 2019 आणि तेका सेल परमिट केन्ना मेळटा 2021. हे कशें पॉसिबल आहा? हो एक प्रश्न आहा. सगळ्यांक आमकांय प्रश्न पडला की हे तेंका 2021 सेल. आता हे सगळे इतले मेरेन ओके आसा. जर तेणी पयशे भरले वॉटेवर कितें धरया, हे सेल परमिट जर तेणी दिले धरया. आता नेक्स्ट गेम स्टार्ट जाता ती हांगा. आता हे जे ओर जे भानगडी आहा पळय हेच्या पयलीं इल्लीगल माल व्हरताना बीन हे धरलेले पेपराचेर रिपोर्ट आसा. ह्या सरकारान आमकां ह्या इश्यूचेर व्हाईट पेपर असेंब्लीन नाजाल्यार असेंब्लीच्या भायर खंयसरूय व्हाईट पेपर लोकां फुड्यान दवरचो. फेब्रुवारीन आमकां ताणें हायकोर्टान व्हेलो म्हणून. आतां तो तुमकां सांगतालो की 6 ऑक्टोबराक म्हाका परमिशन दिलें म्हणून. ना म्हजो आतां डायरेक्ट आरोप आसा सरकाराचेर. नाव दिस इज अ परमीट. दिस इज अ परमीट वीच इज एन कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट जो एक ओनराक मेळटा, दुसरो डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजीक मेळटा, ना जाल्यार त्या जिओलॉजिस्टाक मेळटा. आता मजा पळयात. 10 ऑक्टोबराक सेल परमीट 6 ऑक्टोबर. 10 ऑक्टोबराक हांव नाव घेना बिकॉज दीस मॅटर इज सबज्युडिस. एक ब्रोकर नंबर 2 ती परमिटा लायता 10 तारखेक. 6 तारीख वॉज फ्रायडे, 7 तारीख वॉज अ सॅटर्डे, 8 तारीख वॉज अ संडे, 9 वॉज ओनली 1 वर्किंग डे. आता ब्रोकर नंबर 3 उठला, सेम प्रकरण. आणि तुकाराम परबाक ही म्हजी डायरेक्ट चॅलेंज. तुका फाल्यां सकाळी जर तर पुलीस कंप्लेन तुजेर रेजिस्टर जायना आणि तुका जर फाल्यां डिफॉमेशन केस जर तर तुजेर वचना तर म्हजें नाव चेंज कर. आणि सांगता किती ते डिफॉमेशन तुका आतां एमावंटूय सांगता. तूं वाचलो कित्याक तूं एकूच परमीट दाखयलें.
सो त्या परमिटाच्या क्वांटिटीचो जो व्हॅल्यू आसा जो सरकाराक भरला दॅट अमाउंट प्लस यू हॅव डॅमेज माय कंपनीज रेप्युटेशन प्लस you have damaged my personal reputation and you have damaged the reputation of Indian National Congress Party's president. So now you be ready. तुझे पळय ह्यो ज्यो पळय डबल गेमी आसा न्ही त्यो आतां हांव एक्सपोज केल्या शिवाय रावपाना. आनी तुका समज जर खरो जर तूं क्रांतिकारी जाल्यार म्हजें आनी कितलें आसा म्हजे कडेन आनी 1,18,000 टन ओर लेजिटिमेट ओर which I have bought in auction which this government is not giving me permissions. यो म्हजे बरोबर यो आमी या आनी झगडया आनी विचारया हे कित्याक दिना म्हाका परमिशन. अरे हांवें पयशे भरल्या दिस इज एन ऑक्शन वॉर बट दिस गव्हर्मेंट इज नॉट गिविंग मी परमिशन्स बिकॉज आय एम द ऑपोजिशन. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.